सो केगाच्या ऑफिसान आतापर्यंत कितें जाल्लें आसा आनी तो फुडाराक तांचो कितें हेचे बद्दल कितें कित्याक 1000 कोटीचो वो सरकाराचे हे आमचे पब्लीक टॅक्सपेयराचे पयशे हातून इन्वेस्ट केल्ले आसा म्हणून कशे भशेन चलता ते आमी तांकां विचारले. तांचो ऑडिट ऑफिसर सुनील कुमार हांणी आमकां मेळून आमचो पळय हो रिक्वेस्ट आसा स्पेशल ऑडिट करपाचो ताणें आमच्या हातांतल्यान घेतला. ताची जी हेड आसा हांगा मॅडम अनिता म्हणून ती सद्याक आनी खंयच्या तरी कामान गेल्ली आसा खंय हांगा ना तरी ताणें आमकां अटेंड करून हें आमचें निवेदन घेतलां. आमचो डिमांड आसा स्पेशल ऑडिट जावपाक जाय कित्याक 4 ट्रक पडले तुमकां आमी सांगलां. उजवो हात कितें करता तर दावे हाताक खबर ना आनी लास्टाक सगळ्यांचे पब्लिकेचे पयशे इतलोच मुद्दो घेवन आमी आयिल्ले. बरो ऑपरेटीव आसलेलो. कॉपरेटिव्ह म्हणजे जी ड्युटीज न्ही ती कॉपरेट करपाची हे सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिसर. आज आमी इमेजीन पेंटीस स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड हे जे प्रोजेक्ट चालू आसात पेन सिटींग सराउंडिंग सगळ्या वार्डांनी टोटल 47 प्रोजेक्ट आमी चालू केल्ले आनी जाल्यार लास्ट 5 वर्सां हेजे ऑडिट जाल्लें नासलें. पण ज्या परिस्थितीन काम चल्लां जे झिरो प्लॅनिंग सब स्टँडर्ड क्वॉलिटी ताका लागून आज इन्सिडेंट तुमी पळयला 4 इन्सिडेंट कसो जाला ते. जे ट्रक म्हणजे बरे रस्त्यार पयलीं त्या रस्त्यांनी ट्रक वयताले पण केन्ना मुळां भितर पडना आसले पडना आसले मागीर कितें त्रास जायनासलो गाडयांक. इंटरनल ऑडिट जायना तांचे हे वेगळें ऑडिट हेजी ऑडिट वेगळें इंटरनल चार्टर्ड अकाउंटंटान ऑडिट करपाक जाय तें अजून जावंक ना. आतां गेल्या वर्साक ताणें एक बिहारचो ऑडिटर नेमला तो 32,000 कितें तरी नेमला खंय तो 32,000 पाटणाच्यान येतलो काय कितें करतलो कोणाक खबर ना. सो आमी आरोसीनूय वयतले आनी थंय बी एक निवेदन दितले आनी मागीर पळोवया. टोटल कितले प्रोजेक्ट चालू आहे. 47 प्रोजेक्ट ताणें इन्फॉर्मेशन घेतला ते भशेन बारीक सारीक अशें 47 कितें तरी प्रोजेक्ट घेतले म्हणटा ते पण तितून कॉर्डिनेशन काय ना. खंयचो GSADC करता खंयचो PWD करता खंयचो WRD करता कोण इलेक्ट्रिसिटी कितें करता कोण सुडा कितें करता हेजे भितर अजिबात कॉर्डिनेशन ना म्हणून हे सगळें धुमशाण पळय घातला ते ताका लागून. तुमकां खबर आहा एलवीस बाबो ऑफिसर सिस्टमांतलो आनी ह्या सिस्टमाक ताका कितें चल्लां तें खबर आसा चलता तें आनी ताका ते तो पुजा ह्या सिस्टमान भायर सरपाक कारण कितें हें मेगा करप्शन नाल्यार तो सिस्टमा आज उरता आसलो. सिस्टमा मेगा करप्शन भितर गव्हर्मेंटा भितर सरकार जाता म्हणटा आज सिस्टमान भायर येवन लोकां खातीर झगडटा.